ह्या वर्सा पास्का फेस्तना जिवंत जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसा देखून आमकां ह्या पोवटी पास्का फेस्त आसा। ह्या वर्सा इगर्जेक आमकां येवंक ना, नवें वस्त्र घालूंक ना, कुटुंबाक सैऱ्यांक मेळोंक ना, गर्द जेवण ना, उजो बेंजार ना, वात पेटोंक ना, पवित्र स्नानाची बसावणी नव्यान करूंक इगर्जेंत आमी सांगाता ना, आदमेंत घरा व्हरूंक ना म्हूण आमकां पास्का फेस्त आसचें ना म्हणचें नाका। रितो फोंड, रिती इगर्ज आनी आमी जेजूच्या जिवंतपणाक वर्ती साक्ष रितो फोंड। आज रित्या फोंडा विशीं नियाळ रित्या इगर्जेंत दिजय पडला। रित्या फोंडांतावन उपजल्लें आचरण आज रितें जालां तशें बगतना जिवंत जेजू आमचे थंय नवो बरवसो उदेसो करता म्हणलें वर्तें सत आज पास्काच्या जागरणाची आज सांजेर आमी समेस्तांनी समजोवचें भोव गरजेचें। लॉकडावन व निर्बंध 3 हप्त्या पयलीं आमच्या गांवांत घालतना कांय थोडीं जाणां म्हणालीं ह्या वर्सा पास्का फेस्त ना, पास्का फेस्त ह्या वर्सा इगर्जेंत आसचें ना। पास्का फेस्ताचें आचरण हरशांचे परी ना तें खरें, पूण पास्काचें आचरण आमच्या घरांनी आसा तें खंडीत। आमचें हर एकल्याचें घर आज इगर्ज जालां। कोरोना पिडेन आमकां इगर्जेक वचनाशें केलां। ह्या पिडेन आमचे तोंड जायत्यो संगती काडून व्हेल्यात, पूण जेजूक न्ही। जेजू जिवंत जाला, तो आमची संगी आसा, आमच्या घरांत आसा। आमची घरची आल्तार आज जिवंत जेजूक साक्ष दिवन आसा। फोंड रितो आसा, इगर्ज रिती आसा, पूण आमचें घर न्ही। जेजूक समर्पिल्लें आमचें काळीज न्ही। आमची कुटुंबां भावार्थाच्या बर्तेन आसात। आमचे तावन जेजूक कोणायकी काडून व्हरूंक जावचें ना। देखून सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळ 30 आनी 5 आनी 30 आनी 8 कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करूंक शकतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, आपाय वा तालवार, कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक कोणाकच जावचें ना। आमकां ह्या वर्साय पास्का फेस्त आसा, कित्याक जेजू जिवंत जाला। जर फोंड रितो जावंक नातलो तर पास्का फेस्त आसतें ना। गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू रगत गामेवन मागतना जी काल्स म्हजे तावन निवार म्हूण विनंती करतना जेजून हे कश्ट नाका म्हूण निर्धार केल्लें तर आमकां पास्का फेस्त आसतें ना। गोलगोतांत कितें घडलें तें घडोवंक नातलें तर आमकां पास्का फेस्त आसतें ना। कुर्सार तावन सेकला देव म्हूण मागतना जेजू सेकला देव उरलो तर आमकां पास्का फेस्त आसतें ना। त्यो स्त्रियो फोंडा लागीं वेताना फोंडांत जेजूची कूड आसली तर आमकां पास्का फेस्त आसतें ना। फोंडाची शिळा दांपुल्ले बरी आसली तर आमकां पास्का फेस्त आसतें ना। ह्या वर्सा इगर्जेक आमकां येवंक ना, नवें वस्त्र घालूंक ना, कुटुंबाक सैऱ्यांक मेळोंक ना, गर्द जेवण ना, उजो बेंजार ना, वात पेटोंक ना, पवित्र स्नानाची बसावणी नव्यान करूंक इगर्जेंत आमी सांगाता ना, आदमेंत घरा व्हरूंक ना म्हूण आमकां पास्का फेस्त आसचें ना म्हणचें नाका। जेजू जिवंत जाला। मातेय 20 आनी 8 वळ 6 जेजू हांगा ना, तो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला। तो तुमच्याकी फुडें गालिलेयाक वेता, थंय तुमी ताका देखतल्यात। आपोस्तलांनी जेजूक फोंडांत सोदलो, तो फोंडांत नातलो। गालिलेयांत तांकां तांणी आसल्या घरा तो मेळ्ळो। गालिलेयांत सिसांक दिश्टीक पडलो जिवंत जेजू आज आमच्या घरांनी आसा। देवसाराचें बोळ आज परत मोडलां आनी आमचें घर मुळावी पवित्र सभा आज जिवंत जेजूक साक्ष दिते आसा। येदोळू पास्का फेस्ता दिसा इगर्जेची आल्तार मात्र सोंपताली, पूण आज आमची हर एकल्याची आल्तार सोंपता। जिवंत जेजूक साक्ष दिते आसा। जेजू जिवंत जाला आनी आमकां पास्का फेस्त आसा। चरित्रेंत पयले फावटी फोंड रितो जाल्या उपरांत घडलेल्यो सर्व इगर्ज्यो रिती जावच्यो। सगळो संवसार आज दुखांत आसा आनी आमी खंय वेचे आनी खंय वेतले म्हणलें भिरांतेन आसांव। आमी पास्काचो लोक तरी निमाण्या शुक्राराच्या अनभोगांत आसांव। गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून बोगचे आटे विटे बगून आसांव।
एक मात्र सत या पिढेन आमचे तावन जायते काढणेवाला पण जेजूक नाही. जिवंत जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसा. देखून आमकां ह्या पोटी पास्कां फेस्त आसा. सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वळ 20 आनी 8. आपणाचो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. आमचो देव जिवंत जेजूक आमकां दिल्लो आमचो मोगाळ बाप ह्या काळोखाच्या काळारी आमचो मोग करता. देखून सांग पावल तिमोथेक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र अध्याय 1 वळ 7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार आमकां बळवंत आनी मोगाळ आत्मो दिला. देखून आमी भियोवची गरज ना. आज आमचे बोवारी कितें ना म्हूण सुरसुरच्या बदलाक कितें आसा म्हूण पळोवया. आमचो देव आमकां आनीकी लागीं जाला. जायतीं जाणां आपणाक कस्तार घालून म्हणल्या बरी कुमोग करतात. आमची मोबायलां टीव्ही जायत्या बऱ्याक उपयोगाक पडल्यांत. आमी आज बरोशान जियोंक शिकोवंक आसा. एकामेकाक मोगाचो सांगात दिवंक आसा. चडावत हरएका फोंडांनी घालचीं बरपां पळयल्यार हांगासर निदला देवादीन. इजिप्तांतलें पिरामीड सयत असल्या बरपांनी विणलेलें आसा. पण जेजूच्या फोंडार आसात उतरां तो हांगा ना, तो हांगा ना. जेजू फोंडांत ना. जेजू फोंडांत उरोंक ना. ही भूंय जेजूक बांदून दवरूंक शकची ना. जेजूक हो संवसार धरून दवरूंक शकचो ना. कित्याक तो देव, तो जिवंत जालो. मेल्ल्यांतलो तो उठलो. तो फोंड ताणें रितो केलो आनी आमकांय आमचेय फोंड तो रितें करता. आमी फोंडांत उरचीं मनशां न्हय, आमी पास्काची परजा. हल्लेलुया आमचें गायन. जिवंत जेजूचो लोक, पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान जियोवचो लोक आमी. रित्या फोंडाक आनी प्रस्तुत आसच्या परिस्थितीक कितेंय थाळ पडटा. संवसार सगळो रितो दिसता. व्यापारान आनी दोडवान गिजी गिजी म्हणून आसलो संवसार आज रितेपणान भरला. भरवसो नासतना आसा. एका कुशीन जेजूचो फोंड रितो जाला तरी कोरोना पिडेन जायते फोंड भरती जाल्यात. जायते जण मरण पावल्यात. अशें पिडेन आनी मरणान मनशाकुळाचें रितेपण दिसतें आसा. आमचे दोळे रित्या फोंडा कुशीन वरया. केवळ निमाण्या शुक्राराच्या भिरांतीन जियोवचें नाका. जिवंत जेजू मात्र आमकां ह्या कर्गांतलें निवारूंक शकता म्हणलें सत आज वळखून घेवया. जेजू म्हणटा समाधान तुमकां, भिये नाकात. मोगाच्यानो आज आमी पेटोवची पास्कांची वात. नवो उजवाड आनी नवो बरवसो आमचे थंय हाडून दी. जिवीत मरणांत आखेर न्हय, आमी मरणाचेर जैत व्हरूंक आसा. जेजून जैत वेलां आमी ह्या कर्गांत हांव जैत व्हरूंक मागया. जेजूच्या जिवंतपणाद्वारे हो संवसार दुडवा फाटल्यान फटकिऱ्यां संगी फाटल्यान वेसो आसुल्लो, फटकिऱ्या संगती फाटल्यान वेसो आसुल्लो. चडीत मापान भलायके विशीं, काना विशीं, दुबळेकाय विशीं, रचने विशीं जागृतकाय घेवन उजवाडान भरिल्ली समाज आसा करूंक आज आमी मागया. आमी बोगचे रितेपण रित्या फोंडाचेर दिश्ट घालून जेजू थंय जिविताची भरती आसा म्हूण समजून जियोंक पवित्र आत्म्याची विशेष सकत आज मागया. जेजूचो रितो फोंड आमच्या पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो आमचे थंय सोडोवन दी म्हूण मागया. आमचें घर पवित्र मंदिर जावं. आमची कुटुंबां जिवंत जेजूची साक्षी जावं. जिवंत जेजूचो सांगात आमची जिणे वाटेर सदांच मेळोवन दी म्हूण मागया. सो मेस्तांक पास्कां फेस्ताचे शुभाशय. हॅपी इस्टर टू यू ऑल.